जे आमचे म्हापसा नगरपालिकेचे लेबर आहात पळय आणि सुपरवायझर येयल्लो तेंच्यांनी हांगा माती उडोवन गेलात ते आणि आयजूच सकाळी न्हू आमचे उसापकर जंक्शन हा पळय थंय सगळे दर्यो असो भरलेलो, सगळे उदीक भरलेले, लोकांच्या घरांनी गेले उदीक, लोकांच्या दारान सगळे सगळे लोकांची कपडा भिजली, लोकांचे आनी कितें डॉक्युमेंट्स असलेले ते सगळे भिजलेले आहा. हेचेर आता नगरपालिकेचे जे कामगार आसा ते परत इथून देवतले आणि माती काडटले. हे पळोवंक शकता हे कशें जाल्लेले आसा. हे सिस्टमॅटिक करून घेवंक जाता नगरपालिकेकडे आणि हेच्याकडे आमचो कावन्सिलर आहा पळय तेणी न्हय आणि चेअरपर्सन आहा तिणी न्हय एक एक वॉर्डान लक्ष घालूंक जाय आणि हे करून घेवंक जाय. हेजेर लक्ष घालिनात. माती आता ही कशी काडटले, देवतले ते लेबर इथून देवंक जायना. इथून पळोवंक शकता ते लेबर ते मनीसूच ते ते काम करतात. हे पळोवंक जाय ही परिस्थिती. भुरगो जर धाकटो हांगा पडत न्हू डायरेक्ट कितेंय जाऊ शकता जीवाकडे, अशी परिस्थिती हा वॉर्ड नंबर 15. नमस्कार, आम्ही असा सध्या वॉर्ड नंबर 15 खोल्ले शांतीनगर हांगासर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर म्हाज्या फाटल्यान एक व्हाळ आसा आणि ह्या व्हाळा कडेन जेन्ना आमी पावली तेन्ना आमच्या नजरेक अशें येयलें की हो व्हाळ जो आसा बरो डीप आसा आणि थंयसर काही म्युनिसिपालिटीचे जे लेबर आसात तेंच्यांनी कोणाच्या दारातली माती काडल्या आणि थेट त्या व्हाळान उडयल्ली आसा. आणि कमीत कमी पळयत जाल्यार एक 20 कायल्यो ज्यो आसता मातयेची, जी कायल आमी भरता, जे लेबर्स यूज करतात आपलो माती भरपा खातीर, जी कायल आसता, जी एक कंटेनर आसतात, त्यो कायली ज्यो 10 ते 20 अशी कायली आसतल्यो इतले भरून जी माती आसा ती ह्या व्हाळान उडयल्ली आसा. आणि थंयसर पळयत जाल्यार काही गार्बेज आसा, काही अबॅन्डन्ड क्लोथ्स आसात, त्याच प्रमाणे काही गार्बेज, प्लास्टीक पिशव्यो, बॅगा, कपडे ह्या सारखी जी गार्बेज जी आसा ती ह्या व्हाळान आमकां दिसण्याक येता. अर्थात त्याच प्रमाणे जेन्ना ही माती ह्या व्हाळान उडयली तेन्ना अशें दिसण्याक येता की जो व्हाळाचो जो उदीक जे रिलीज जावपाक जाय ते खंय तरी बंद जाल्लें आसा. ह्याच कारणाक लागून काय हांगासर जे व्हाळ जे आसात ते ब्लॉक जातात, चॉकअप जातात आणि जे रितसर रित्या जे उदीक जे फ्लो जावपाक जाय पावसाचे ते खंय तरी जायना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.